बुधवारा एसजीपीडीएची खाशेली बसका जाली। बाजारांत येवपी अवजड वाहनांचो दर निश्चित करतले आनी एसजीपीडीए मार्केटाच्या ग्राउंडार पे पार्किंग सुरू करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच एसजीपीडीए नुस्तें रिटेल मार्केटाच्या इमारतीचे नूतनीकरण करपाचो प्रस्ताव धाडला, अशें एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी सांगले। ह्या वेळार फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले। Parking idea bari hai. Let the chairman get all the details from other places. That's their charge. I mean, all budget in the all movie काम करना. दूसरा चीज करना. ताकि हमें लड़ना है बोला. हेल्प को मतलब बाकी बहुत होती है. वही का ताकि बोले ना. 8 व्हीलर सपोज ट्रेलर येतात, 10 व्हीलर येतात, 16 व्हीलर येतात. हे व्हडले ट्रेलर्स येतात नुस्तें घेवन. सो ताका कितले चार्ज करप की ताचे खातीर एक मिटींग आसली वा एक पॉयंट आशिल्लो. सो वी हॅव डिसायडेड की 800 ते 1000 रुपया भितर ताका करप. पूण तें करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करप. ताजेर आनी कन्फ्युजन जावचें न्ही म्हणून ट्रेडर्सांकूय आपयतले, गोंयचे नुस्तेकारांक तांकांय आपयतले आनी तांकां आपोवन म्हणजे आमी मार्केट कित्याक केला, दीस इज फॉर बेनिफीट ऑफ एवरीबडी. लोकांक नुस्तें बरें मेळपाक जाय त्या प्रमाणे ट्रेडर्स आनी आमचे रांपोणकार आसूं नाल्यार ट्रॉलर ओनर आसूं तांकांय सगळें बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून होलसेल फीश मार्केट. सो ते आमी तांकां बाय 29 वी आर ऑर्गनायझींग वन मोर मिटींग. आमी एक रेट ताका एसेस करपाक लायला आनी 29 आमी तांकां घेवन बसून कॉन्फिडन्सान एक रेट फिक्स करतले तांकां फॉर हेवी व्हेकल्स म्हणजे ट्रेलर्स एंड हेवी व्हेकल्स. की पयले ते फूल मार्केट आमी रिनोवेट करया. ते रिनोवेट करून आमी तांचे कडेन या एक तांच्याय मनात दुबाव आसत की आमचो सोफो वाडयलो जाल्यार मागीर रिनोवेशन करचें ना म्हणून. सो आमी पयले रिनोवेशन करपाचे प्रपोजल गव्हर्मेंटाक घालता. तर रिनोवेशन जातकूच मागीर तांचे कडेन उलोवन सगळे जे बसपी आसात तांचे कडेन उलोवन तो रेट आमी वाडोवपाचें एक डिसिजन घेतला. डिस्कशन जाला म्हणजे ते होलसेल फीश मार्केट आणि रिटेल फीश मार्केट. होलसेल मार्केटात एक कंप्लेंट जी येता की एक कॉम्पिटिटीव गुंडागिरी सॉर्ट ऑफ जाता आणि स्थानिक लोकांक आणि ट्रेडरांक आणि गोंयचे रांपोणकार मागकार जे बारीक फिशरमॅन आहात तांकां त्रास जाता. हे एक कंप्लेंट म्हजे कडल्यान होलसेल ट्रेडर्स असोसिएशन एज वेल एज आमच्या गोंयकारांनी सांगिल्ली आहा. आतां हांव बोटां दाखोवंक सोदना, हांवें सरकाराक ऑथॉरिटीक एक सांगलां की तुमी पयले म्हणटा कॉम्प्यूट करात तुमकां कितले पयशे येवंक जाय कळ्ळें तुका. तुमकां कॉन्ट्रॅक्टर दिता ते तुमी सॅटिस्फायड आसा काय चड येवंक जाय. चड येवंक जाय जाल्यार कोण एसेस करता. एसेस करूंक जाय खंयचे एजन्सीन एसेस करूंक जाय पीडीएन नॉट पीडब्ल्यूडी. आतां आमचो एसेसमेंट जो आहा गेले खेपे टेंडराक केल्लो तो पीडब्ल्यूडीन केल्लो. पीडब्ल्यूडी कितें सांगता की म्हयन्याक 50 लाख रुपया येवंक जाय म्हणल्यार वर्साक कितले येवचे पडले असलें कितें एक्सपेक्टेशन आहा. सो तशें तें जावंक शकना. एक्च्युअल इतले पयशे येवंक शकता आनी इतले पयशे जर तूं येवन काडून गेलो जाल्यार तूं लोकांक सुरयो दाखोवन आनी पिस्तोलां दाखोवन पयशे कलेक्ट करता. तें सोपना. आमी तांकां सांगलां की हें आमी डिसिजन घेवचें न्ही. हाजेर रिएसेसमेंट जावचो. रिएसेसमेंट डन बाय द पीडीए की बाबा इतले पयशे आमकां जाय आनी सेकंड टेंडर कंडिशन मातशी लूज दवरची. आता तितले बेगीन खंयच्याय परिस्थितीत ह्या म्हयन्या पर्यंत होलसेल फीश मार्केटाचें ही टेंडरींग करपाचें. आमी ज्या फाटीं रिजोल्युशन घेतलें कित्याक लागून ते उरताले कंडिशनाक लागून आतां तें ठरलां की ही टेंडरींग करप पर्मनंटली सॉल्व जातलें. जाल्यार सदां तें झगडी जाता आनी कितें काटकिसांव जाता आनी तांकां एक दीस आपोवन हाडून तांचे कडेन डिस्कस करप कितें प्रॉब्लम हे सारकें घेवन आनी पार्किंग आसा थंय तें पे पार्किंग करप. हांगा जेन्ना एक्झिबिशन जाता तेन्ना तो जालो तितलो एक्झिबिशनाक मार्क केलो तो एक्झिबिशनाक